गोंयांत पयले संस्कृत BA डिग्री महाविद्यालय सुरू केला म्हूण विधानसभेन ब्रह्मानंद विद्या प्रबोधिनीची तोखणाय केली। राजेश पाटणेकरान अभिनंदन थाराव घाल्लो। मोजकेच सोडल्यार चडशे आमदार मंत्री तपोभूमीचेर उलयले। गोंयभर मठाच्यो 40 संस्कृत पाठशाळा आसात। तपोभूमीचेर योगय शिकयतात। तांकां सरकारान तेंको दिवचो म्हूण कांय आमदारांची मागणी पर्रीकारानूय सरकाराचे वतीन तयारी दाखयली। या वर्षाच्या अकॅडमिक इयरापासून स्वामी ब्रह्मानंद संस्कृत महाविद्यालय यांचे एफिलिएशन गोवा युनिव्हर्सिटीन मान्य केल्ले आसा आणि हे पहिल्या फावटी पहिले संस्कृत कॉलेज या गोयचे आणि म्हाका दिसता हो बऱ्यापैकी मान हो क्षण जो आसा हो सामको आदर क्षण आयज गोंयकारांक मेळिल्लो आसा आणि म्हणून म्हाका दिसता हे काम जे ताणें हातांत घेतलां हाका सपोर्ट करपाची गरज आसा। He was given the status of ambassador of peace by the British Parliament. फर्स्ट BA संस्कृत महाविद्यालय जी सुरू केल्लें आसा साहजिकच ह्या आमच्या गोंयांत हाची गरज आसा। आज जो काय हांव हांगासर उबो आसा तो केवळ स्वामी ब्रह्मेशानंदाच्या कृपा आशिर्वादान उबो आसा। म्हाका खूब खुशीची गजाल, कारण संस्कृत म्हणटा ती सी बामणान आनी भटांनी शिकपाची, पण ब्रह्मेशानंद स्वामीन ही पाठशाला घालून एक नवें युग तयार केला जे गोंयांत केल्लें आहा। शॉर्टेज आहात बट खूब शॉर्टेज आहात आनी काही बारीक समाजा कडेन वचनात सुद्धा, पण हे जे समाज आमचे दलित समाजाचे बहुजन समाजाचे समाज भट खरे तयार करीत हे संस्कृत शिकून सगळ्यांक बऱ्याक पडटलें। आणि म्हाकाय ताजो सहकार मेवता, आदार मेवता। जेन्ना आमच्या मतदारसंघांतले लोक खुबशे वाठारांतले डोंगरी, नेवरा, आक्षी, कुर्का ह्या वाठारांतले लोक ताज्या संस्थेन ते हितून ते भितर सरलेले आसात। ह्यो गोष्टी ब्रह्मानंद स्वामी फक्त संस्कृतीन करना, बाकीचे जसे इंटरनॅशनल योगा डेयाक जे सेलिब्रेशन मोदीजी कशें करता ते भशेन तो आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीनी करता। आणि अशें जेन्ना एक्सपोजर मेळटा भुरग्यांक, स्पीकर सर म्हाका दिसता इट इज अ लॉंग वे टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। द कन्सेप्ट ऑफ अ गुरुकुल कम्स फ्रॉम दीस। संस्कृत म्हणटा ती जेन्ना आमी आदली भाशा म्हणटात, आमची संस्कृती विसरप ना। ते ज्या पद्धतीने कार्य कर, सामाजिक कार्य आध्यात्मिक करतातच, पण सामाजिक जे ते कार्य करता ते उल्लेखनीय कार्य आसा। आणि ताणें काल केल्लें काम मुखार व्हरपाक जाय, कारण संस्कृत भाशा ही प्रत्येक भाशेची बेज आसा हे आमी लक्षात दवरपाक जाय। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। की सभागृहान कटिंग अक्रॉस पार्टी लायन, पॉलिटिकल अफिलिएशन्स आणि धर्माच्या पलीकडे वचून सगळ्यांनी हे बऱ्या कामाचें समर्थन केलें। सरकारचें समर्थन बऱ्या कामाक आसतलें। आयतार मेरेन गोंय, मध्य महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या दर्यादेग वाठारांत उटंगाराचो पावस उरतलो म्हूण भारतीय हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या। गोंयांत 4-5 दीस जाले पावसाचो उटंगार चालूच। कांय भागांनी ब्रेसराय झाडां कोसळ्ळी, कांय कडेन पालसणां कोसळून रस्ते ब्लॉक। चोल्ला घाटार परत पालसण आनी झाडां कोसळून रस्तो 3 वरां ब्लॉक उरलो। पळयात पावसाचो उटंगार। ब्रेसारा चोल्ला घाटात झाडां आनी देगणां कोसळून सुमार 3 वरां रस्तो ब्लॉक उरलो। बेलगाम हाँ, क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने ये घाट पे? घाट पे प्रॉब्लम क्या, जगह झाड़ गिरी हुई है, थोड़ा खड्डे उड्डे हैं सब, तो डेंजरस लगता है एकदम। आपका फर्स्ट टाइम है इथे? फर्स्ट टाइम। कालचे ना कंटिन्युअस सामके अशें हें जाता। काल दोंगर कोसळ्ळो, काल जेसीबी 2-3 वरां आसले हांगाच असली। आता ते ब्रेक पाय फुटला आणि उरला थंय मातशें, थंय ब्लॉक जाल्ले आत्ता झाड पडलेलो। फायर ब्रिगेडीन ना क्लियर केला जेसीबीन, फायर ब्रिगेड मागीर पावल्या। ओके, तुम्ही क्लियर केल्या उपरांत फायर ब्रिगेड पावल्या? मागीर पावल्या जेसीबी। ओके ना, प्रिकॉशन कितें बिफोर रेन ओन्ली तेमी पळोवन ते खंयचे झाड कितें पडपाचें आहा पळय कितें पळय ते, आनी एक सिस्टमॅटीक तेंचे कडेन हे आसूंक जाय। पळयतो काय ना तेंचे कडेन एटलीस्ट झाड कितें पडलें जाल्यार तेंचे कडेन ते फोरूंच आसता पळय, पेट्रोलाचेर चलता पळय ते। कोणा कडेन? फायर ब्रिगेडा कडेन कोणी हा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोणी, कितें झाड पडले उपरांत ट्राफीक जाम पळय जाता पळय ते
त्यांच्याकडे काहीच ना काही कोयतो घेऊन येतात ते इतलं व्हडलं झाड कातरपाक. तर त्यांच्याकडे ते एक तरी हे असं झालं कटर फटफट करून कातरून जेसीबी दवरूंकूच जाय हिंगा. कंप्लीट आयज हांगासून ह्या स्पॉटा वयल्यान वयर पर्यंत आमच्या बाउंड्री पर्यंत 7 कडे आमी झाडां कट करून रोड क्लियर केल्लो आसा. आणि आता जे आसा न्ही आमी हांगासर ह्या स्पॉटाचेर जे आसा न्ही तो दोंगर कोसळ्ळा आणि जेसीबीचे पायप फुटल्या कारणान थंय काम करपाक मेळना आणि सगळी माती रोडार येतली आणि ते झाड जे आसा ते डेंजर पोझिशनाचेर आसा आणि ते जर आमकां माती काडल्या पण झाड पडल्या पण आमी मागीर ते कट करूं शकता रोड क्लियर जातलो. आता रोड क्लियर आसा, आता रोड बंद ना, रोड क्लियर दवरला. आता आमी सकाळच्यान येयल्ले आसा हांगासर, सकाळच्यान काम करीत आसा आमी. वास्को ड्रायव्हर येयल्यार एका घराचेर झाड पडले, कोणाक काय जाल्ले ना. आई फाटल्यान आसली ती कपडे म्हणटाली, अकस्मात ते आवाज येलो, घरात आवाज येलो आनी घरार पडले झाड. आता कितले फावटी कंप्लेंट केली का रेल्वे म्हणटा आपले हे न्हू म्हणटा, एरिया न्हू म्हणटा, जागो न्हू म्हणटा आपले डॅमेज जाल्यार पत्रे बित्रे पिड्यार जालें आमचे. आमी तशेंच आमी कंप्लेंट सुद्दां केल्लेली आसा, अजून कोण पळोवपाक येना. आता ते पडत न्हू जाल्यार म्हाजी अख्खी 2 रूम काबार जाता. आमी सांगून बेजारले सुद्दां लास्ट पर्यंत. आता हे सगळे रेल्वेचे हे सगळे रेल्वेची जागा, रेल्वे सांगले आमकां लागना ते, मागीर आमी आतां सांगपाचें काय ना. मडगांव उटंगराच्या पावसान लोकांच्या घरांनी उदक घुसपाक लागले. पालिकेन कांय कडेन उदकाक वाट मेकळी केली. आनी चड जाय जसो पळय डेव्हलपमेंट जाता तशें तशें थंय उदक चड सांचून उरतलें. So I'm extremely proud of the technical section of our technical section. I'm thankful to the collector and the magistrate who are present over. I'm thankful to our PI Patil, who sent his people also, and to all our workforce. Everybody acted very swiftly and we have right now found a solution. आमची JCB घालून आमी सगळ्यांनी आमची लेबर घालून आमी सगळे पार्ट केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.